हाय, माझे नाव दत्ताराम कुबल. हांव मये केळबाय वाड्यासून आनी हांव आयचो आमचो गणेश देखाव ह्या वर्साचो तो मुद्दामून मया बेज आसा. सो तेजें नांव जावन आसा 7 मेची बसका. ह्या जाग्याचेर 7 भयणी आनी एक भाव हांगासर पयलीं येवन तेंचें आदिस्थान हें वंड्यार म्हणटा थंय तेच आमी दाखोवपाक प्रयत्न केला. जे मया हांगासर आसा 7 भाव म्हणजे एक खेतोबा, केळबाय, भामाय, लयराय, मिलाबाई, अंजदीपा, मोरजाय, शीतला आणि मिलाबाई, तिका मिलाग्रीस अशें म्हणटा. ह्यो 7 भयणी येवन हांगासर पयलीं आसल्यो आनी हांगाच्यान ही जात्रेची जी काणी आसा, जो प्रण आसा तो हांगाच्यान स्टार्ट जालो. सो होच आमी एक लोकां फुड्यान दाखोवपाक प्रयत्न केला की तो लोकांक कळचे की हे आदिस्थान हे मयांक आसा आनी हो जो हत्ती आमी दाखयला पाशाणी तो अजून थंयसर आसा. आनी ह्या अशें म्हणटा की ह्यो 7 भयणी एका ब्राह्मणाच्यो कन्या आसा आनी ब्राह्मणाच्यो कन्या घाट मार्गे वचून मयांक पावल्यो ह्या हत्ती वयरसून. आमी लोकां मेरेन पावोवंक सोदता आनी सांगूंक सोदता की ह्यो 7 भयणी सुद्दां ह्या गोंयची एक देवी मदल्यो ह्यो 7 भयणी गोंयानूच आसा आनी सगळ्या जाग्यार ती हांगाच्यान गेला. तशी मोरजे गेल्या, लयराय शिरगांव गेली, मुळगांव गेली, परत थंयच्यान खेतोबा वांयगणे आसा, केळबाय मया आसा, तशी मिलाग्रीस जी आमी म्हणटा मिलाग्रीस म्हणटा ती म्हापसाची सायबीण, ती जे धर्मांतर जालें मागीर तिका मिलाबाई अशें म्हणटा. अंजदीपा आयलँड आसा ते सीबर्ड जे कारवार जे आहा त्या आयलँडार आसा ती. आनी एक शीतला म्हणून आसा ती शीतला पाताळान गेल्ली. म्हणजे अशी तेंची सगळ्यांची एक स्टोरी आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.